नमस्कार आणि योगकार तुमकां सगळ्यांक परत एकदा. हालीं गोंयांत गरमी चडूच वाडल्या आणि फोंड्यान तर ती आनीक चड वाडल्या. कारण तुमी जाणा एप्रिलाचे 9 तारखेर फोंड्या हांगा पोटवेंचणूक जावपाची आसा आनी एक मोठी फायट जावपाची आसा काँग्रेस आनी BJP मदीं. फाटल्या विकान आमी आम आदमी पार्टीचो इंटरव्यू केलो कॅन्डिडेटाचो गितेश नायक आनी आज आमी आयला भाजपचे जे कॅन्डिडेट आहा बाब रितेश नायक ताजो इंटरव्यू करपाक आनी ताजे कडेन विचारून घेवया की ताजी कॅम्पेन कशी चल्ला. आनी तुमी जर फाटीं पळयता जाल्यार खुबशे लोक आसा रितेशा बरोबर आनी ही इज वन ऑफ द फेवरेट्स टू वीन दीस इलेक्शन्स. तर पळोवया आनी विचारून घेवया तांचे विजन कितें आहा फोंड्या खातीर आनी ते कितें करूंक सोदता. हाव ही वॉन्ट्स टू टेक द लिगसी ऑफ हिज फादर अहेड. लेट्स स्पीक टू हिम. नमस्कार रितेश बाब, कशी चल्ल्या कॅम्पेनिंग? हय एकदम बरी चल्ला. आतां पाडणो सण कोपरवाडा आसा. सकाळी आमी आमचे पाट आसा तो एक केलो. आतां आमी कोपरवाडा आसा. आमी आयकल्लें सकाळी 7:30 तुमी कॅम्पेनिंग स्टार्ट करता, दनपारां 1 बंद करता, मागीर जेवण करून परत राती 10 पर्यंत चालू आसता. तर कसो प्रतिसाद मेळटा लोकांचो? आतां आमी इतले दीस भोंवता पंचायत आनी सिटी एरिया सगळे प्रतिसाद एकदम बरो मेळटा आमकां. जेन्ना घरा वता लोक सगळे आमकां सांगता आमी तुमचे बरोबर आसा आनी आमचे कार्यकर्त्याच्या बळाचेर आमचे सगळे कार्यकर्ते, आमचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, आमचे अध्यक्ष श्री दामू नायक सर आनी सगळे आमचे लिडर हांगा आमकां सपोर्ट करता, आमकां एक मोटिवेशन दिता आनी आमी सगळे घरा वतकीच आमकां बरो वेलकम मेळटा लोकां कडच्यान. रवी भाईची एक लिगसी आसा हांगा फोंड्यान, सो तुमकां सपोर्ट ऑलरेडी आसा. लोकांचें म्हणणें कितें आसा की तुमच्या विजना बद्दल? हांव चेअरपर्सन आसतना आतां 9 वर्सां कावन्सिलर आसा आनी चेअरपर्सन 2दा चेअरपर्सन जालो फोंड्याचो. आनी तेन्ना आमी खूब कामां हांव आनी म्हजे वडील स्वर्गस्थ रवी नायक हेणी खूब कामां आमी कामां केली. पयलीं गार्डनूय जालें आनी आतां आमचें न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्स तेजेंय काम केन्नाय सुरू जातलें. तशेंच आमचे फोंड्या भितर बरें व्हडलें पार्क येता तें सुद्दां काम सुरू जालें. आनी आतां लायब्ररी बिल्डींग ती एक आमची फायनल स्टेजीर आसा, तें हांव फुडें व्हरतलो. सो ही सगळी बरी बरी आमची कामां जाल्या, थोडी आमी फुडें येयल्या, थोडे फायनल स्टेजीर आसा. सो हे सगळें आमी जे लोकांक जाय ते आमी करता. ना पूण हांवें विचारलें तुमकां लिगसी आसा रवी भाईची, लोक याद करतात अजुनूय? हय, जेन्ना आमी घरा वता लोक आज सुद्दां आमी खूब कडेन गेल्या सो लोकांक सराची याद जाता आनी तो बसून आमकां सांगता, थोडे आपले एक्सपिरियन्सीस सांगता सरा बरोबर कशें तेणी कार्य तेंचे बरोबर केलें आनी सराचें कार्य कशें हें आपले पर्सनल एक्सपिरियन्स ते आमचे कडेन शेअर करता. खूब कडेन हांवें आतां इतले दीस भोंवता सगळे लोक आमकां तेच सांगता सरा बद्दल आपले पर्सनल एक्सपिरियन्सीस, सर तेंचे कशें कामां करताले ते सगळे आमकां बसून सांगता घरा वता. पार्टीचो सपोर्ट कसो आसा? पार्टीचो तेच आमचे अध्यक्ष श्री दामू नायक सर, सगळे आमची फूल पार्टी आनी पार्टीचे सगळे सदस्य लिडर्स आनी सगळे हांगा येवन आमकां सगळे सपोर्ट करता. आमी एक फॅमिलीशी हांगा आतां सगळे एक फॅमिलीशी आमी युनायटेडली काम करता सगळे म्हाज्या खातीर. आनी हो सीट आमी त्या कार्यकर्त्याच्या बळाचेर आमचे लिडर्स सगळे हांगा आसता त्या वजह हो सीट खूब मतान जिखतले. म्हाका सांगात, अपूर्व दळवी जॉयन जातकूच जेन्ना सपोर्ट ताणें तुमकां हें केलो तातूंत कितलो तुमकां भरसो येयलो, म्हणजे कितलो स्ट्रॉंग जालो तुमचें कॅम्पेन आनी वेळार? आमी अपूर्व दळवी जे एक सिनियर कार्यकर्ते आसा BJPचे ते येतकीच अवश्य आमकां आमी सगळे एकूच आसा, अशें आमचे कांय डिफरन्सीस कसलेच ना, सगळे आमी बरोबर आसा. आनी अपूर आमचे बरोबर आसा, अशें न्ही अपूर ना अशें, अपूर आमचे बरोबर आसा स्टार्टिंगच्यान आसा आनी आमी बरोबर आसा. आमी पयलींच सांगिल्लें की पार्टी जे डिसायड करतले ते आमचे आमी मान्य करतले आनी सगळे आमी बरोबर आसा. तशें आमचे मदीं कसलेच डिफरन्सीस ना. हांव अपूर आतां म्हाज्या खातीर काम करता, सगळे कडेन तोय भोंवता आनी आमी सगळे बरोबर सगळे कार्यकर्ते बरोबर काम करता. एक दोन क्वेश्चन म्हाका तुमकां विचारूंचे दिसता, कित्याक तुमचे जे ओपोजिशन पार्टीज आहा ते कितें म्हणटात की पयली गजाल म्हणजे रितेश हाका ही सीट म्हणजे कॅन्डिडेचेर मेळ्ळो कारण तो रवी नायकाचो चलो म्हणून. तुमकां हे जे फॅमिली राजाचेर जे म्हणटात ताचेर कितें म्हणून? पळय हांव आतां ते पयलींच्यान म्हाज्या वडिला बरोबर हांव काम करतालो. म्हणजे पॉलिटिक्सान हांव घरा जेन्ना भोंवताले, आमी ल्हान आसतना म्हाका दिसता तेन्ना आमी घरा वताले
पॅम्पलेटी दिवपाक हे स्लिपी दिवपाक आनी कार्यकर्ते सगळे घरा आमी भोंवताले. ते बद्दल आतां हांव कावन्सिलर जालो, आतां हांव चॅरपर्सन जालो, तेन्ना हांवें खूब कामां केलां. उलट म्हाजें ऑपोजिशन जें आसा तें कोण खंयचेच पॉलिटिकल हातून ना, ते खंय पंच ना, सरपंच ना, कावन्सिलर ना. उलट हांव काम केलां. हांव कावन्सिलर आसा 9 वर्सां आनी म्हाजें तुमकां जी कामां केल्ली ते तुमी सगळे पार्टी आमच्यो आसा म्हाज्यो. म्हाज्या सराची रवी नायक म्हाजे सराचे वडील हेंची सगळे पार्ट्यो आसा. सो म्हाजें तुमकां दिसतलें की हांवें काम केलें. हांवें लोकां खातीर खूब आतां तूंच हांवें न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्स, मागीर आमची लायब्ररी बिल्डींग, हे सगळे ते म्हाजे जेन्ना चॅरपर्सन आशिल्लो तेन्ना हे सुरू जाल्ले सगळे कामां. सो हांवें लोकां खातीर काम केलां. सो म्हाका एक्सपिरियन्स पॉलिटिकल एक्सपिरियन्स तशेंच हांव आमच्या पोंडा हायजीन सोसायटीचो 14 वर्सां सेक्रेटरी आशिल्लो. सो थंय आमची 2,500 भुरगीं शिकता, 2,500 भुरगीं शिकता. सो आनी आतां अध्यक्ष जाला. सो म्हाका पॉलिटिकल एक्सपिरियन्स आसा, एडमिनिस्ट्रेटीव एक्सपिरियन्स आसा. हांव न्यू पॉलिटिक्सान. सो म्हाजें कार्य लोकां मदीं आसा. रितेश, म्हाका आणखी एक क्वेश्चन म्हणजे कंट्रोवर्सी जे तुजे ओपोनंट आहा ते परत परत म्हणटा की रितेशाचो लोकां कडेन कनेक्ट ना, तो केन्ना फोन उबारिना, लोकां मदीं नासता, हाजेर अशी टिका करतात. तुका कितें म्हणपाचें आहा? पळय हे आतां जे रिजल्ट येतले ते तुमकां कळटलें. हांव सदां लोकांक अवेलेबल आसा म्हणून हांव चॅरपर्सन कावन्सिलर जालो 2 फावटी. सो 9 वर्सां कावन्सिलर. संपर्क लोकां कडेन आसा, लोकांक हांव मेळटा, लोकां कडेन हांव घरा लोकांले घरा हांव जाणा. हांव अशें न्ही, हांव इलेक्शन पयलीं सुद्दां आमी भोंवता. आमी सगळे लोकांले कार्य आसूं कितें आसूं हांव सदांच आसता. सो हें म्हाका कांय न्यू न्ही पॉलिटिक्सान. सो इतलेंच सांगपाचें. फोंड्या खातीर तुजो विजन कितें आसा? तेच न्ही, आतां म्हाका मेन आसा ती आमची लायब्ररी बिल्डींग, आमचे जे पार्क आतां कामां सुरू जाला ते, आनी प्लस आमचो मार्केट कॉम्प्लेक्स. हे मेन आमचे जी म्हाका 8 म्हयन्या भितर जो टायम मेळ्ळा हेच्या भितर म्हाका ती कामां सुरू करपा जाय. थोडी कंप्लीट जातली, थोडी कामां आतां म्हणजे उद्घाटन जातली आनी प्रोसेस हांव ते घेवन फुडें वता की म्हाका ते स्पीडअप करपा जाय 9 म्हयन्या भितर. 8 म्हयने आसतले तुजे कडेन. 8 म्हयन्या भितर कितें करूं शकता तूं? तेच सांगता न्ही, जे आमची कामां आमी केलां आतां मेजर प्रोजेक्ट्स ते आतां फायनल स्टेजीर आसा. आतां पळय आतां मार्केट कॉम्प्लेक्स ते फायनल स्टेजीर आसा, तेजो वर्क ऑर्डरी जाला. एक टेक्निकल हे आसा ते जातले. सो ते काम सुरू जातलें. सो ताका 1.5-2 वर्स लागतले काम मार्केट जावपाक. तशेंच आमची लायब्ररी बिल्डींग ते सुद्दां फायनल स्टेजीर आसा. ते एस्टिमेट जातले, टेंडर जातलें आनी काम सुरू जातलें. 8 म्हयन्या भितर आमी जाता तितलें फावंडेशन घालून काम सुरू करपाचें आमचें हें आसा. आनी बाकीचे जे आसा हॉट मिक्स रोड सगळ्यान आसा आनी तशें मेजर आमचे बाकी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा. हें सगळें जालां आमचे फोंड्या भितर. ओके. आनी म्हाका एक सांगा रितेश बाबा, 8 म्हयने तुजे कडेन आसा फोंड्याचें काम करपा खातीर. पूण जेन्ना आतां तुमी पळयतात फुडें आतां इलेक्शन येतलें फुडलें 2027चें, परत तुमकां ती कॅम्पेनींग करता तितून तुमकां एडवांटेज जसो दिसतलो. कारण कितें ऑफकोर्स एडवांटेज आसतलो की हांव आमदार जातकीर हांव सरकारान आसा, आमचें सरकार आसा आमचें, आनी उलट ऑपोजिशनाचो कॅन्डिडेट आयलो जाल्यार तो ऑपोजिशनाक उरतलो. आनी म्हाका हे 8 म्हयन्यान आतां पळय डॉक्टर प्रमोद सावंताक हांव थँक्यू म्हणटा की त्यांनी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फोंड्याचें ते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जालें. आतां ते सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड जातले, डॉक्टर्स येतले, सुपर स्पेशलिटी सर्विसीस येतली. सो तेजो आमकां खूब फायदो ते हांव फॉलोअप करून घेतलो. आनी जे हे 8 म्हयने जो मेळटा तातूंत आमकां हे आतां लोकां कडेन हांवें संपर्क केला तेजो जरूर फायदो आमकां 27 जातलो. हे सगळें आमी भोंवून काडलां. आमी झॅडपी आतां 3 म्हयन्या पयलीं झॅडपीनी आमी घरा भोंवले, पंचायत एरियान घरा भोंवले. आतां परत आतां म्हाजें विधानसभा इलेक्शन परत हांव हांगा भोंवता, कळ्ळें न्ही. सो दोनीय पंचायत आनी म्युन्सिपालिटी दोनी कडेन एक म्हाजें कंप्लीट जातलें 6 तारीख मेरेन. लोकां कडेन घरा आमचो संपर्क आसा. 3 म्हयन्या पयलीं संपर्क केल्लो, आतां परत करता. लोकांक कितें अपील करूंक सोदता? की येता ते 9 तारखेर तुमी कमळाचेर मत मारपाचें आनी म्हाका खूब मतांनी भौशंख मतांनी जिखून हाडचें. तुमकां म्हाका आयकूंक तुका कितें दिसता मार्जीन कितलो आसतलो तुजो? मार्जीन आतां कळटलें 4-5 दिसान आमी कळटलें 4-5 दिसान. आतां हांव सांगना की आमकां खूब लेडी खूब आसतली इतलें हांव सांगूंक शकता. 4 दिसान आमकां कळटलें 4-5 दिसान. तर हे असले आमचे रितेश बाबा जे बायपोलाक इज फायटींग अगेन्स्ट टू कॅन्डिडेट्स ऑफ काँग्रेस एंड आम आदमी पार्टी. लढत झूज मोठी आसा, पण ही हॅज अ लिगसी, ही हॅज डन वर्क फॉर
पोंडा इन द पास्ट. ही वॉज अ चेअरपर्सन, टुडे ही इज अ कावन्सिलर. आणि आज तो परत जेन्ना लोकां कडेन गेला, लोकांचो प्रतिसादूय बरो आसा. तुमी पळोवंक शकता आयज वर्किंग डे आसून सुद्दां लोक भरपूर लोक तेजे वांगडा आसा. आणि वी विश हिम ऑल द बेस्ट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.